कुडीक मातयेक लावचो कायदो बाबार्थ्यांचे चाली प्रमाणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया. या आमच्या बाबाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कूड सर्वेस्पर भक्तांच्या वर्गान पुनर्जीवनपणान विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंतांच्या जम्यांत मेळो. अशें मरणाच्या झाडांतलो आनी पातकांच्या पासांतलो सुटोन बापा लागीं राजी जावन बऱ्या गोंड्याच्या खांदार सासणीक रायाच्या परिवारांत निरंतरी वैभव आनी भाग्यवंतांचो सांगात ताका फावो जावं. देवाच्या भाग्यवंतानो परमेश्वराच्या दोतानो ताका मेळूंक आत्म्यांक ताच्या स्वागत दिवूं परमेश्वरा. सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभय तरी प्रकाश ताचेर पाकय. भोव दयाळ बापा आमच्या बाबाचो आत्मो आमी तुजे आदीन करता. जेजू थंय मेल्ल्या सगळ्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जिवंत जातलो म्हूण आमी तीर बरवाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितान तुज्या चाकराक सोबार देण्यांनी तुवें बोल्लय. अशें तुज्या उदार मनाची आनी क्रिस्ता थंय भक्तांच्या एकवटाची खुणां आमकां दिली देखून आमी तुका आदीन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तुका कुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक सर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारांत आजून जिबी आसाव ती भावार्थाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवे पावून तुज्या सांगाता आनी आमच्या बाबा बरोबर आमी सगळीं सदांकाळ जेव क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. देवदूत तुका वैकुंठान घेवन व्हरूं तुज्या येण्या वेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करूं आनी सर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावो. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितळ केलोय आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंतांच्या जोम्यान ताका एकठांय जबाब तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रक्ताच्या पवित्र जेवणान बसलोय ताका तुज्या सर्गीच्या जेवणाक बसय जबाब तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. आमच्या बाबाच्या मरणा वरवीं आमी दुखेस जाल्या भावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बरवाशान आमकां धीर दी जबाब तुजे लागीं प्रार्थना आयक आमकां. पुनर्जीवन जेसू बरे तुजे मोहिमेन परसोडून दी. एकूण आमी मातयेक लायता जोडटे दिसा ती करशिवी. पुनर्जीवन जेसू बरे तुजे मोहिमेन परसोडून दी.